Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आमी पवित्रत्म्याची शिकवण ऐकून असो येदाळाच precious Lord, take my hand, lead me on. वय पवित्रत्म्या म्हाका हाताक धरून चलय म्हणल्या विशयांत शिकवण ऐकून सुरू केल्या. एक भाग आमी ऐकला, आज दुसरो भाग सांगिल्ल्या बरी पवित्रत्मो आमकां हाताक धरून चलून व्हरताना कितें जावन आसा सांगिल्लें. जेजू आमकां पवित्रत्म्याक बसयतना अशें सांगता. जुआंवचो वांजेल 14 अध्याय 26 वचन तिके ऐकाया. परत्यान आयकलां हें, परत्यान आयकाया. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासार हाडटलो. प्रेज द लॉर्ड. पळया मगेचो न्हू, जेजू पवित्रत्म्याक आमचो मजतदार, आमचो शिकोणदार, तो शिकयतलो. सांगातात इंग्लिशांत paraclete, when the advocate comes, advocate म्हणलो वर्ड यूज केला. म्हळ्यार टीचर, advocate and comforter. When the comforter comes, बुजवणदार, तेही उपयोग जाता. आनी he will guide you into all truth म्हणल्यार तेही सांगला. तर आज आमी आमचो शिकोणदार त्या विशयांत ऐकया. आमचो एडवोकेट पॅराक्लीट त्या विशयांत ऐकया. टीचर, एडवोकेट आनी गाईड, आमचो मार्गदर्शक पवित्र. त्या देखून आमी पवित्रत्म्याक precious Lord, take my hand, lead me on म्हणटा आसतना आमकां पवित्र पुस्तका विशयांत कांयच समजोणी ना. आमकां सबाट सांगत्यो समजना. आतां पवित्रत्मो आमचो शिकोणदार म्हणा जेजू. केदळा पवित्रत्म्याक धाडटाना पवित्रत्मो आपूण Father will send the advocate in my name. म्हळ्यार देव बापूच धाडटा म्हणटा. कोणाक सांगलें? केवळ आपोस्तलांगे ना. जेजू आपोस्तलां उपरांत आपूण एकपटीन स्वर्गारोहण जाल्ल्या उपरांत फिजिकली भौतीक रितीन आपूण आसलिना शिसा संगाता हें जेजू करता. त्या देखून जेजू न्हू आमकां आतां 2000 वर्सां उपरांत आमकां एक शिकोणदाराची गरज आसा, एक मजतदाराची गरज आसा, एक बुजवणदाराची गरज आसा, एक मार्गदर्शकाची गरज आसा, एक पॅराक्लीटाची, एडवोकेटाची गरज आसा. हें पुराय जेजू जाणालो. त्या देखूनच जेजू तयार करतालो. आपोस्तलां मार्फत सत्मान दिल्या सर्वांक जेजून तयारी केल्ली आसा. जेजू बद्दल आपणाची शिकवण थोडी सतां, थोडी न्हय मस्तू सतां आमच्यान आटापूंक साध्य ना. आमकां समजना ती गुंडायेची ती. तशें जाल्ल्यान भगवान जेरोम म्हणटा पवित्र पुस्तका विशयांत भगवान जेरोम अशें म्हणटा कितें पळया, एक दर्या वेळेर तुमी वेता. एक दर्या वेळेर गेल्यार थंय एक ल्हानशें बोकऱ्याचें पील, लॅम्ब किट म्हणटा न्ही तशें ल्हानशें पील सयत त्या बिचार तेंय भोवंक पुरो आमचे बरें. पूण भितर गेल्यार एक हस्त सयत बुडता म्हणटना गुंडाळ्यांत वेता. गुंडाळ्यांत वेचें म्हणटना दर्यांत आमकां वेळेर रेंव मात्र मेळटा.
पण गुंडाय भितर वेताना आमकां वज्रां माणकां मोतयां मेळटात. तशेंच पवित्र पुस्तक केदारा गुंडायेन आमी वेतो ते जाल्यार आमकां आमच्या नाटा पळोवन साध्य जायनातले तसले सांगत्यो आसात. तें कोणें आमकां कळीत करचें? आमकां एक शिकवणदार गरजेचो तो पवित्र आत्मा जावन आसा. बायबल आमी वाचता आसतना पवित्र आत्मा सांगता बसून पवित्र आत्म्या धन्य देवा म्हज्या शिकवणदारा म्हाका बायबलाची गुंडायेची सतां शिकय, गुंडायेची सतां शिकय म्हणटा आसतना देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. जेरेमाया 33:3 आमकां अशें आयकूंक मेळटा. तिके वाचले जेरेमाया 33 अध्याय 3 वचन. तिके वाच. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गुटू हांव तुका सांगतलो. पळय आमकां न्हू आमकां पवित्र आत्म्या सांगता आमी बसून जर तर पवित्र आत्म्या म्हज्या देवा म्हज्या धन्या म्हज्या शिकवणदारा म्हाका बायबलाचे गुंडायेचे अर्थ कळीत कर म्हणून सांगल्या बराबर पवित्र आत्मो मोगाच्या न्हू शिकवणदार अशें सांगता. आमकां पवित्र आत्मो कसो शिकयता? इंडिव्हिज्युअली म्हाका एकल्याक डीपर ट्रुथ्स ऑफ बायबल गुंडायेचे अर्थ म्हाका समजोवच्या बरी कळीत करता. तुमी केदारा पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय म्हणटात. तुका वैयक्तीक तरान हर एकल्याक कोण तुमी म्हाका आयकतात तुमकां हर एकल्यांक वैयक्तीक तरान गुंडायेचे सत देवा विशयांतले सत आय विल रिवील टू द मार्वलस ट्रूथ यू नो नथिंग अबाउट. आतां आयकल्लें जेरेमाया 33:3 गुंडायेचे सत पवित्र आत्मा इल्युमिनेट करता. आमकां उजवाडायता, आमचे मोती उजवाडायता. आमचे अंतस्करणाचे दोळे उक्ते केल्ले बराबर आमी इतले गुंडायेचे सत बायबला विशयांत जाणा जाता. देवा विशयांत देवाचो मोग आमी गुंडायेन जाणा जाता. देवाची कृपा कितें म्हण आमी जाणा जाता. देवाचे वाटो आमकां समजूंक साध्य नातिल्ले आमकां पवित्र आत्मो शिकयता. पळय मोगाच्या न्हू हे आमकां पवित्र आत्मो शिकवणदार जावन वैयक्तीक तरान आमकां आमी कोण तयार जावं पवित्र आत्म्याक आमचो हात दिवन टेक माय हँड लीड मी ऑन इन स्क्रिप्चर एनलायटनमेंट. पवित्र पुस्तक म्हाका उगडापें करच्याक म्हज्या मोतीच्या उजवाडाक म्हज्या मोतीचे अंधकार धांवडोवन म्हाका उजवाड फांकोवच्याक पवित्र आत्म्या हे आनी शिकय म्हाका म्हज्या मोगाच्या शिकवणदारा म्हणटा आसतना पवित्र आत्मा आमकां गुंडायेचे सदां शिकयता. मोगाच्या न्हू ताचें काम तें ही विल लीड यू इनटू ऑल ट्रूथ. सदांच अनुभवचे पवित्र पुस्तकाची सदां उगडापें करचें पवित्र आत्म्याचें काम. दुसरें जावन पवित्र आत्मा आमचो एडवोकेट पाराक्लीट म्हणटा. कारण एडवोकेटाचें काम कितें? हांव एक एडवोकेट म्हज्या क्लायंट म्हजो पक्षीगार कक्षीगार ताका गुंतोसिना कोर्टान कशें उलयचें खंयचें सेक्शन हें पुरो ताका गुंतोसिना. पक्षीगारा तर्फेन हांव ताका निर्दोशी म्हण थारोवच्याक ताचे विरुद्ध फिर्याद मांडल्या ताका निर्दोशी म्हण थारोवच्याक हांव ताका डिफेंड करता. ताचे तर्फेन वाद विवाद करता. प्रॉसिक्युशनाची केस डिफीट जावचे बरी हांव वावूर करन वाद करन आर्ग्युमेंट करन
हांव ताका नीत मेळोवंक, ताका समाजांतले न्याय मेळोवंक हांव वावुरतां. तशेंच मोगाचे न्हू, पवित्र आत्मो आमचो पाराक्लीत जावन, आमचो एडवोकेट जावन आमचे तर्फेन आमकां कळना, आमकां देवा मुखार कशें उलोवचें कळना, कितें मागचें कशें मागचें सयत कळना. त्या देखून पवित्र आत्मो आमचे तर्फेन भगवान पावलान सांगच्या बरी रोमाघरान बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 26-27 वचनांत तुमकां सगळ्यांक गोत्ता तें कितें म्हणटा. आमच्या आस्कतकायेंत पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता आनी अस्कार सुस्कारांनी आमच्या अंतस्करणाचो एकवटून उतरांनी वर्णूंक सकनात जाल्या भाशेंत म्हणजे अस्कार सुस्कारांनी देवा कडेन विनंती करता आनी आत्म्याचे मोन जाणासो देव आपल्या परजेची मागणी लागयता म्हणटा ते उतार. तशें आसतना पवित्र आत्मो आमच्या तर्फेन देवा मुखार उबो रावता. आमकां अनेक भशेन आयकूंक मेळटा. आयकलां बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 10 कितें म्हणटा, दीस आनी रात सैतान आमचे विरुद्ध फिर्याद मांडटा म्हणटा, ताका सकला उडयला म्हणटा. वय पवित्र म्हणून आमच्या विरुद्ध आणि ह्या ब्रदरान असलें पातक केलां देवा उगीत सांगता. पवित्र आत्मा तक्षण म्हजे तर्फेन उबे रावता आनी म्हणटा वय वय पातक केला वय. पूण तो जेजूक सत्मानला आनी जेजूक सत्मान जाल्या वरवीं ताचें सगळें पातक जेजूचेर घाल्लें आसा आनी ताची सगळी शिक्षा जेजूक लायिल्ली आसा. तशें जाल्ल्यान एकच पातकाक 2 पटी शिक्षा जावंक जायना. ताची सगळी शिक्षा जेजूक लायिल्ली आसा. तशें जाल्ल्यान तो आतां निर्दोशी, तो निश्कळंक, तो खतावीन, ताचे थंय पाप ना. जेजूच्या रक्तान धुवन काडला ताका. तो हिमाप्रास दोळ्या हिमाप्रास शुभ्र जाला, तो नितीवंत जाला. मोगाच्यान कितले सोबीत पवित्र आत्मो आमच्या तर्फेन आर्ग्युमेंट करता. म्हजो एडवोकेट जावन वय मोगाच्यान अशें पवित्र आत्मो आमचो पाराक्लीत जावन आमचे खातीर तो देवा मुखार उबे रावता. आमचे तर्फेन मागचें मात्र न्हय, मगर आमचे तर्फेन वाद विवाद करून सैतान सकला पडयचें तशें करता. तिसरें जावन पवित्र आत्मो आमचो गाईड, मार्गदर्शक. पवित्र आत्मो कोण? आमचो मार्गदर्शक, गाईड. पळया, आमच्या ह्या जिविताच्या वाटेर आमी आसतना, पळयणार आसतना, जिविता पळयणार आसतना हर एक दीस आमकां एक ना एक समस्या आसतले, एक ना एक निर्धार आमी काडूंक आसतले. जावं पुरो आमच्या रिलेशनशीप. पळया, तुमकां समजोवच्याक सांगता, चिंत्या तुमच्या धुवेक एक सैरीक आयल्या. आतां तुमी निर्धार काडूंक आसा. 2 तर आसा. कितें? तुमकां संवसारी दृश्टीन ही सैरीक भोव वापरपाची. चेडो इतलें शिकला, इतल्या बऱ्या कामार आसा, फारिनांत आसा, इतली जोड आसा, तांचो कार आसा, बंगलो आसा, हें पुरो आसा, बारीक बरें दिसता, बारीक बरें दिसता. संवसारी दृश्टीन संवसाराची दौलत, पोकळ, जो आमच्या पहिल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 15व्या वचनांत सांगल्या बरी, प्राईड ऑफ लायफ, प्राईड ऑफ आयज, न्हय? तशें हें पुरो पळयलें तुमकां बारीक उरता. आमी बारीक बरें सैरीक म्हणटा. पूण कितें पवित्र आत्म्याक, होली स्पिरीट टेक माय हँड, लीड मी ऑन. ह्या परिस्थितींत हे संबंध आमी जोडूंक आसा. लायफ लाँग केवळ मरणांत अंत जाता. म्हज्या दुवेक बरी सैरीक तुवें फावो केल्ली गी. देवाच्या कुशे प्रकार गी सैरीक. एक उतार पवित्र आत्म्या कडेन विचारलेल्या वेळार तो सत सांगता.
देवाची खुशीचे गीत नाही गीत मस्तपटी आम्ही चुकतो मस्त काजर आज तुटतात जाल्यार कारण कितें आज आम्ही आमच्या मजतदाराक आमच्या गाईड मार्गदर्शक जावन आसता पळयत रत्नाकडे एक उतार विचारनो न्ही जावं पुरो तुमचे फ्युचर जावं पुरो तुमचे जॉब तुमचे कामा विशयान म्हाका चुडासो बरो एक भाव म्हजे कडेन आयलो एक बरें काम बरें ऑफर म्हणून आयलो ब्रदर जॉईन जायले की नाका पळयत म्हाजे कडेन मागलें त्या भावाक एक काम न्ही देव तुका अनेक फावट तेच आसा तातूंत तुका मस्त अभिवृद्धी जाता तें काम काडगे आमी सारकी काम बरें आसूं पुरो ना म्हणून सांगिना आमच्या दृश्टीन बरें पूण देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या दृश्टीन कित्याक पवित्र आत्मो कितेंय आमकां गायड करता तो देवाच्या कुशे प्रकार गायड करता जे कितें तुका तुज्या जिवितांत तुज्या त्या परिस्थितींत तुका गरजेचें या देवाच्या कुशेचें कितें म्हणलें पवित्र आत्मो तुका गायड करता जावं पुरो तुजे फायनान्सस जावं पुरो तुजे इवन स्पिरिच्युअल थिंग्स आत्मीक रितीन आत्मीक तरान तुका जें कितें तूं करूंक तयार जालें तें पवित्र आत्म्याची खुशी वयगी न्ही तुवें जाणा जायचें चिंत्या आमकां बग्यान पावलाच दंडतांची कृत्यां 16व्या अध्यायांत 6वें वचनांत आमी वाचल्यार बग्यान पावल येशूत वचूंक गेल्लो बिथिनिया गेल्लो पवित्र आत्म्यान ना वचूं नाका म्हणें आत्मीक सांगतीनी सयत आमी पवित्र आत्म्या कडेन मार्गदर्शनाक विचारूंक आसा मार्गदर्शन विचारूंक आसा आनी ते जाल्यार आमी अशें आमचो हात घेवन म्हाका तूं चलय पवित्र आत्म्या लीड मी ऑन म्हाका तूं मुखार व्हरनोस म्हूण सांगता आसतना पवित्र आत्म्याक देवा बापाची खुशी म्हज्या विशयांत बत आसा तुज्या विशयांत बत आसा त्या देखून पवित्र आत्मो कितेंय तुका व्हरता जेजून सांगला न्ही गे जो आमच्या मांजेनान 16व्या अध्यायांत 13व्या वचनांत जेजून कितें म्हणा बाये तिके वाच सदाचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक कोण पायतलो पळया मगाच्यान पुरो संपूर्ण सताक कोण पायता तो दिसीन वाट चुकयना तो सारकें व्हरता बोवाडा काण व्हरूंक पुरो पूण देवाच्या कुशे प्रकार देवाची सता मुखार देवाच्या वाटेन सताच्या वाटेन जेजून म्हणा हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत सताची वाट जेजू त्या वाटेन आमी वतना आदलून पडिना जेजून सांगला न्ही गे जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो उजवाडांत जियेता आनी तो आदलून पडूंक शकना मोगाच्यानो पवित्र आत्मो आमकां गायड करता मार्गदर्शन दितना तो आमकां असो देव समत्यो दाखयता आमच्या नाकापूंक साध्य ना देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर कितें पुरा करून दवरला दोळ्यांनी पळोवना कानांनी आयकूना बाय तिका वाचो बी उतरां ती पयल्या परिंकरांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 9वें वचन पवित्र पुस्तकींत अशें बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजान रिगोंक ना कितें सक्कड देवान तयार करून दवरला म्हणून आपणाचो मोग करतले पळया मगाच्यान केदार हांव पवित्र आत्म्याचो मोग करता केदार हांव जेजूचो मोग करता म्हजे खातीर देवा बापान आमच्यान आटापूंक साध्य ना तुज्यो संगत्यो रचून दवरल्यात तयार करून दवरल्यात आनी पवित्र आत्मा कितें करता त्या
जें कितें देवा बापान म्हजे खातीर तुजे खातीर तयार करून दवरला थंय आपूण वरता, तें उगडापें करता, थंय मार्गदर्शन दिता. आमी अशें मोगाच्या भावांनी भयणी कितें जालां हांव पवित्र आत्म्याक म्हाकाच म्हजो हात दिता, पवित्र आत्म्या म्हाका एका भुरग्या भशेन तूं चलून व्हर म्हणटा, कितें जाता? आमच्यान आटाकूंक साध्य ना तसली शांती आमकां फुलता. पळयात, पवित्र आत्मो आमकां आपूण व्हरतना आमकां कळना, अरे ही खंयची वाट, हांवें येदो म्हणसर वचून घातली वाट, हे कितें करचें कशें करचें म्हाका गुप्त ना, म्हाका स्पश्ट ना, क्लियर ना, अनसर्टनिटी, स्पश्टता ना. म्हजे थंय एक भें उरता, हालें जाता गी कितें गी, कशें गी, हे सारकें गी नाही गी, हें भें आसता वय. पूण कितें जालां हांव संपूर्ण तरान म्हाका म्हजो देव पवित्र आत्मो म्हजो मजतदार, म्हजो शिकवणदार, म्हजो गुरू, म्हजो एडवोकेट, म्हजो पाराक्लीट, तो म्हजे तर्फेन डिफेंड करता, म्हाका न्याय नीत मेळोवंक वावुरता, असो जो पवित्र आत्मो म्हाका सारक्या वाटेन व्हरता. हांव निश्चिंत रावता. कितें जाल्यार हांव निश्चिंत रावता, म्हज्यान आटाकूंक साध्य नासली तसली शांती म्हाका फुलता. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांचो 4थो अध्याय 7व्या वचनांत आमकां सांबाळून सांगता, तोळ आमच्या जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्ले तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोना क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. पळय हांगा कितलें फायद्याचें. हे जाल्यार हांव म्हजो हात पवित्र आत्म्याक त्या हातान दिता, म्हाका तूं चलून व्हर म्हणटा, आनी हांव म्हजो देव सर जाणांचो, सर पदवेदार, सर जाणांचो, सर कुशनाचो देव म्हाका ह्याच परिस्थितीन पळया पवित्र आत्मो आमकां त्या परिस्थितीक तकीच जाय जाल्लें विजडम, जाणवाई, अंडरस्टँडींग, समजणी आनी प्रुडन्स बोध दिवन आमकां भियाविणे आसूंक फाव करता. तो मार्गदर्शन दित आसतना आमी कांयच भियेचे म्हणना. आमकां ही शांती संवसारी शांती नाही, ही शांती संवसारी शांती कमी कोणची शांती, ही आमचें काळीज भियेनातल्या बरी, निराश जायनातल्या बरी, कावचे नातल्या बरी. एन्झायटी, एक्स्ट्रीम एन्झायटी, ते सिच्युएशन अशें आसूंक पुरो, एक्स्ट्रीम एन्झायटीक हांव सांपडूंक पुरो. पूण कितें जालां, म्हजो हात हांवें पवित्र आत्म्याच्या हातान दिला, तूं सांबाळणर म्हणटा. ते जालां कशें दर्यांत वारें वादळ आयलें, शीस घाबरले, म्हणजे शांत आसलो. आमकांय तशेंच आमच्या जिवितांत वारें वादळ येवंक पुरो, आमच्या जिवितांत घुसपड गोंदळाची मोडां, खाली मोडां फांकूंक पुरो. पूण पवित्र आत्मो ते पुरा शांत करता आनी आमकां आमच्या काळजांत एन्झायटी नातिल्ल्या बरी पळयता. आमच्या मनांत पळय डिप्रेशन हें पुरा येवचें कशें. केन्ना आमी आमचेर वंदून वेता, ते जाल्यार आमी कंगाल जाता, आमी घुसपड गोंदळांत पडतो, कठीण तरेच्या आकांतांत पडतो. पूण कितें जालां, हांव पवित्र आत्म्याचेर वंदून रावता, तो म्हाका एक ल्हान बायच्या भाशेन व्हरून व्हरता.
तो म्हाका एका बाळका भशेन सांबाळटा. ताच्या जाणवायक मी पोवचें कितें म्हणे आसा की ना, ताका सरगत आसा. म्हाका कितें बरें त्या सिच्युएशनांत हांव मोगाचो न्हू, ही शांती हांव म्हणटा आसतना, ही पवित्र आत्म्याची शांती म्हणटा आसतना आमकां कश्ट येना म्हण न्हय, दूख आनात म्हण न्हय, पिडा शिडा येना म्हण न्हय. हे पुरो आसता. कशें दर्यांत वारें वादळ आयलेंच की तशेंच म्हज्या जिवितांत वारें वादळ येतलेंच, येवंक पुरो. कश्ट येना म्हणना, पिडा येना म्हणना, येवनूच पुरो येता. पूण त्या संदर्भात त्या वाऱ्या वादळामध्ये आमचे काळी जणी म्हणून शाबीत सांबाळटा पवित्र आत्मो. आज ताच्याक जायना म्हणून डिप्रेशनांत बसिना, मतीची चिन्ना इऱ्यार जायनात, कंगाल जायनात. हय, आमी त्या शांतींत आसतो. ती शांती आमकां फोव करता पवित्र आत्मो. आनी ही शांती म्हणटा आसतना मोगाचो न्हू, ही शांती आमकां कितें करता? ही शांती सारकी आयकाय मोगाचो न्हू. कितें जालां, हांव पवित्र आत्म्याक संपूर्ण म्हजो हात दिवन तूं म्हाका चलून व्हर म्हणून म्हजें समर्पण करता. हांव पवित्र आत्म्याक लक्षिण्यान वळखूंक सुरू जाता. इंटिमेसी विथ होली स्पिरीट. हांव लागीं पावता आनी पवित्र आत्मा म्हाका जेजूक लागीं पावयता, जेजू म्हाका बापाक लागीं पळयता. अशें बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत, भोव लागशिल्ल्या एकवटांत हांव आनी तुमी जिवंक शकता. कितें वर्तें भाग्य आमचें. देवान आमकां लीड करचें, चलून व्हरचें, आनी त्या वरवीं आमकां फॉलोवची शांती. हांवें सांगलें वारें वादळ आमच्या जिवितांत येवंक पुरो. कश्ट, त्रास, पिडा शिडा येवंक पुरो. पूण ते पुरा पर्याय पवित्र आत्मो पळयता. आनीक मुख्य जावन मोगाचो न्हू, कित्याक हांव पवित्र आत्म्याक लक्षिल्ल्यान म्हजो हात दिवन म्हाका चलून व्हर म्हणटा. म्हाका असली शांती फाव जाता आसतना सांगातच पवित्र आत्मो म्हाका ताळण्यांत निवारता. टेम्पटेशन्स, पातकांच्यो सोमायो चुकोवंक आदार दिता. थंय तो म्हाका पयस करता. ताळण्यांत म्हाका निवारता. पातकांपणाचें राखता, सांबाळटा. पाताक आमच्या जिविताचें कश्टांक, पिडेक, दुखींक हर एक कारण कितें जावन आसा? पाताक. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान हांव आसा. पवित्र आत्मो म्हाका हाताक घालून चलून व्हरता. तो पातकांच्या वाटेन म्हाका चलून व्हरना, ताळण्यांत हांव म्हाका पयस दवरता. तो म्हाका शाबीत राखता, सांबाळटा. तशें जाल्यार म्हजें काळीज उल्लासता, संतोषता. म्हज्या देवा थंय माये मरेन म्हणल्यार बरें आत्मो म्हजो म्हज्या देवा थंय संतोषान उडी मारता. वय मोगाचो न्हू, ह्या परिस्थितींत आमी जिवंक शकता. हे आमकां पवित्र आत्म्याक आमकांच आमी हात म्हजो दिवन पवित्र आत्म्याक कशें एक ल्हान बाळशाक एक बापय चलून व्हरता, तशें म्हाका चलून व्हर म्हणटना पवित्र आत्मो म्हजो शिकवणदार जावन, म्हजो पाराक्लीत जावन, म्हजो मार्गदर्शक जावन स्वताच्या वाटेन चलून व्हरता. आनी म्हाका नितीवंतपणाचेर म्हजें जिवीत कॉन्सन्ट्रेट करूंक आदार दिता. हांव म्हजें लक्ष खंय उरता? केवळ पवित्रपणाच्या जिविताचेर, नितीवंतपणाच्या जिविताचेर. हे म्हाका पवित्र आत्मो आधार दिवन चलून व्हरता. हो आधार आमकां गरजेचो न्हय. पवित्र आत्म्याक आमचो हात दिवन पवित्र आत्म्याक म्हाका तूं चलून व्हर. लीड मी ऑन. प्रेशियस लॉर्ड, टेक माय हँड, लीड मी ऑन. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.